1872 इसवेंत हांगसर एक रूख असलो. आज तो रूख ना, पण हांगसर एक स्मारक असा. 1861 हांगा आयिल्ली सिस्टर जावन तेदळा ती पजेस्ट म्हूण चिंतालीन. खाली थोड्यो सिस्टरी ती सांतीन म्हूण चिंतालीन, उरलेली सिस्टर चिंतालीन ती पजेस्ट म्हूण. रुका फाटल्यान एक व्हड एक चरित्र आसा आणि त्या रुकार एक सिस्टर वयल्या फांट्यार आसली. कित्याक ती रुकार चडली हे या त्या सिस्टराची चरित्र आणि तिचो आत्मीक अनुभव समजूंक प्रयत्न. हांगसर पळयतात तुम्ही एक मजबूत दारवटो एका रावळ्यार असो न्ही बगाळ एका कोवेंत असो. मंगळूरचो बिस्प मारी एफ्राईम ताणें हे कोवेंत बांदलेलें आनी ह्या बागला मुखांतरच ते एक भितरले माद्री कर्मेलीत भितरल्यो माद्री आनी ते एक अपोस्टोलीक कर्मेलीत मेळाच्यो भयणी भितर रिगिल्ल्यो आनी हांगसर तांणी मागण्यांत आनी ध्यानांत वेळ करचिल्लो आसा. फ्रांसांतावन ती हांगसर आयिल्ली आनी हांगसर ह्या कोवेंतांत तांणी आपणाची सेवा सुमार 12 वर्सां दिल्ली जावन आसा. तांत सांतिन्यो म्हणटना आमी जायते फावटी आमचो गांव सोडून परत गांवाक वेचें आसा, यात्रीक पॉयंट करचें आसा. पूण हांगसर हांव बसलां त्या जाग्यार एकली सांतीन बसल्ली. मंगळूरची न्ही पूण 1846 इसवेच्या जानेवारीच्या 5 तारखेर जेजू जल्मून वाडिल्ल्या जाग्यार जल्मल्ली आनी आमच्या मंगळूराक ती आयिल्ली. 2 वर्सां हांगसर ती जियेली. Her name was Mariam Bovadi and she was born in Galilee, the land of Jesus. And जेजूच्या गांवांत ती जल्मल्ली. तिची आवय बापायक तांकां भुरगीं नातुरलीं. 12 जाण भुरगीं जालीं ती सरलीं ती ल्हान आसतना. मागीर तिणें आंगण केली बेतलेहेमा आनी थंय तांकां एक चेडूं जालें. आनी ते उपरांत तांणी तिका ताका नांव मेरी बोवाडी दिलें. And she was a child of prayer. And at Bethlehem they had made a vow that if the girl was born, they would offer her to Our Lady at Bethlehem. And the child was born. 2 years later, she had a brother. 21-22 वर्सांची आसतना ते मास सेल्स गेले सिस्टर जावन. तेदळा आमची गणर मदर वेरोनिका ती इंडियाक आयिल्ली 1862 कार्मेलाइट डायोसीस जाल्ली आनी ती कॅलिकट वस्तूस थंय तिका कार्मेलान सुरू करूंक तिका नवे अपोवणे आयले. ती मागीर रोमांक थंय परमिशन विचारलें आनी ती मार्सेल्स गेल्ली परमिशन येता ते पासून. तेदळा ते मेरी बोवाडी तिका मेवळ्ळे आनी तिका तेदळा तिका स्टिग्माटा जाताली. स्टिग्माटा लेविटेशन्स आनी सगळें जातालें. ते पासून तिका तांणी ते कॉन्वेंटान नॉविस जावंक दिवंक ना, परमिशन दिवंक ना. तिका घरा वचचें पडटालें. ते दळा मदर वेरोनिकान तिका सांगलें तूं म्हज्या सांगाता येताय, हांव कार्मेल ऑफ पॉव येता. तिणें रुताच्या तेच उतरान तिका जाप दिला, तूं खंय वेताय थंय हांव वेतिली, तुजो गांव म्हजो गांव जातलो. तशें मदर वेरोनिका सांगता ती पॉव गेली आनी मदर वेरोनिकान थंय गेली ती 1868 ती पॉव गेली. दोगांय ते ग्रेट कार्मेल ऑर्डीन एंटर जाले आनी मदर वेरोनिका तयारी केली आमचे एपॉस्टोलिक कार्मेल कॉंग्रिगेशन सुरू करूंक. तिणें बायोन सुरू केलें आनी 1870 फर्स्ट पयल्यो 3 सिस्टरी
AC sister and 6 great Carmel sisters. August महिन्यान डेट म्हाका उगड आसना ती मंगलोर येवंक भायर सरली आनी 19th of November 1870 ती मंगलोर पावली आनी मंगलोर ह्याच जाग्यार आयली आनी हो जागो बिशप मायकल एंटनीन 1858 the Sisters of St. Joseph Operation तांकां हांगा हाडुल्ली पूण 1864-65 ते एक पावसाच्या वेळार रूफ चकला देवलो आनी एकले चेडूं मेले ते पासून तो कॉन्वेंट बंद केल्लो पूण बिशप मायकल एंटनी कार्मेलाइट बिशप तो ताणें रिपेर केले ते रिपेर केल्ले बिल्डिंगान ताणें ट्रस्ट सिरीज ताणें सुरू केली सिस्टरींची थर्ड सिस्टर चेडवांक ताणें ट्रेन केल्ली सिस्टर जावंक ट्रस्ट सिरीज म्हणून तांकां नांव दिलें ती अपोस्टोलीक कार्मेल सिस्टरांक ती जॉयन जाली मागीर मेरी पोवर्टी ना पयलीं 8 म्हयने ती सकाळ सांग ओट्टू रावताली पूण ताका सेपरेशन जाय देखून हो ब्लॉक बिशप मायकल एंटनीचो 1871 हो ब्लॉक बांदुल्लो वयर ती रावताली ही ऑरिटरी तांची आनी मेरी पोवर्टीचे रूम तेणें चार वस्तू हांगा आसल्यो थोड्या सिस्टरांक म्हाका दिसता नक्कीच हाय रिगार्ड हाडले ते पासून तांणी दवरले ते पासून 1986 त्या उपरांत सिस्टर आगाथा मेरी प्रोविन्शियल सुपिरियर आसतना ते चारूय वस्तू क्लॉस्टराक दिल्या त्या पासून पण रूम दिवंक लागना सो रूम हांगाच आसा आतां आमी हे पुरा रेनोवेट करता आनी त्या उपरांत मागीर तिणें केल्लें तें ओली तिची सिग्नेचर तिची उरलेलें दुसऱ्यांनी बरयलें तिका बरोवंक जायना आसलें आनी हो तिजो पेंटींग बाय एरब सिस्टर पूण हो फोटो हांव तुमकां ट्वीन सोल जोडले वता तुवें पळयल्यात तुमी म्हजो बूक हांव तुमकां हांवें कॉपीज थोडे दिल्ले हांगा सेंट मेरी ऑफ जीसस क्रुसिफाईड तिका मारिया बावोडी म्हणटात तिने ह्याच जाग्यार 1871 इसवेच्या नोव्हेंबर महिन्यांत तवळो बिस्प आसलो मारी एफ्राईम एक कर्मेलीत ताचे मुखार दिंबेर पडून हांगासर तिची धार्मीक आंगवण केल्ली जावन तेन्ना सिस्टर जावन हाडली ते सगळें काम करताली 4 जाणांचें काम ती एकलीच करताली आनी हांगासर 2 वर्सां ती जेल आनी मागण्याचो विशेष अनुभव तिका आसलो आनी थोडे पोटी मागण्या वेळार ती रुखार सडचें आसलें त्या एका विशेष अनुभवाक लागून आनी तो वळू ही एक मागण्याची रीत मागण्याचो परिणाम सिस्टरांक याजकांक बिस्पांक समजूंक ना त्या देखून ताणें चिंतलें की तिच्या आंगार देव सरायला शी इज पोजेस्ड आनी ह्या खातीर जायते मिसअंडरस्टँडींग आसलें आनी अखेरेक ह्याच एका मिसअंडरस्टँडिंगाक लागून तिका पाटी आपल्या माय गांवाक वचचें पडलें शी डिडंट शो एनी anger towards the sisters पण तिणें बरयलें देवान हें जावंक सोडलें गॉड परमिटेड दीस टू हॅपन ते हांगा एक रूख हाडलो तेजे रुखार तिका देवान तिका वयर चडयली आनी तिच्या सुपिरियरान तिका सांगलें सकला ये म्हण तक्षण ती सकला देंवली कित्याक ते देवान सुपिरियराच्या उतराक ती एकदम खाली आसताली तो आतां रूख ना पूण त्या जाग्यार तिचो बस्ट दवरला
2015 वर्सा पापा फ्रांसिसान तिका सांतीन म्हणून परगटलेले आणि तिका हो आल्तरीचो मान फावो जावन ह्या वर्साक 10 वर्सां थोडी वर्सां ती हांगसर जियेली, प्रत्येक जावन 2 वर्सां. ह्याच छापलान तिने मागणें केल्लें आसा आनी ह्याच छापलाच्या आल्तारी मुखार तिने तिच्यो धार्मीक आंगवण्यो केल्ल्यो आसा आनी तिच्यो थोड्यो वस्तू आमी हांगसर पळयले, तिचें रूम, तिच्यो थोड्यो रेलिको. आनी आतां आमी कंकनाडी दस्त्या भितरल्या माद्रेंच्या कवेंताक वेता आनी थंयसर तिच्यो रेलिको आसात आनी तिका तिच्या नांवाक उबारलेलें कोण शेत आसा थंय कितें आसा तें पळोवया. हांगा आसा कर्मिलीत भितरल्या माद्रेंचें कोवेंत. कांगनाडी फादर मुल्लर हॉस्पिटल तुमकां सगळ्यांक कळीत आसा, ताच्या एक्झॅक्ट ऑपोजीट आसा कर्मिलीत भितरल्या माद्रेंचें कोवेंत. आनी हांगसर हें कोवेंत स्थापन करच्याकच मारिया बोर्डे आयिल्ली, पूण तिच्यान हें कोवेंत उक्तावण करूंक जावना. पूण हांगसर तिच्या मनाक एक ग्रोट्टो उबारलेलो आसा, मारिया बोर्डेचें पुणशेत. सांगतच हांगा आमकां पळोवंक मेळटा तिणें वापरलेलें खटलें आनी हेर थोडी तिची बरपाक्षरां, तिचो कोंत. सांगतच थंयसर तिच्या आवय बापूयचें पिंतुरी आसा. ह्यो जावन आसात मारिया बोर्डे तिच्यो रेली. आमचे हे कार्मेलीत भितरल्या माद्रेंचें कोवेंत स्थापन जाल्लें 1882 इसवेंत. हाका मुख्य कारण जावन आसा आमची सान मारिया बोर्डे. ती हांगासर येवना जाल्यार ती 2 वर्सां सांत आन्स कॉन्व्हेंट रोजाईल ती वस्ती करनासली. तिचें एक स्वप्न जावन आशिल्लें हें कार्मेलीत कोवेंत बांदचें. 2015 इसवेंत तिका सांत म्हणून पासारलें. ताचे उपरांत आमी तिचें देवस्थान तिच्या मानाक आमी एका बुधवारा सकाळींच्या मिसा उपरांत तिचें नोवेन करता आनी तिचे रेलिक्यो आमी लोकांक पळोवंक आमी दवरल्यात. ह्या कोवेंतांत आमी 14 सिस्टरां आसा आनी आमचें मुख्य मिसांव म्हळ्यार मागणें आनी ध्यान. हातूंत आमी चड वेळ करसिता. दुसरो वावर जावन आसा आमचें दिसपट्टें काम. प्रत्येक जावन आमी वस्तू पार्टिकलां करता आनी मिसाच्यो मुस्तायक्यो करता, बेंतिण्यो आनी रेलिक्यो, सान बावलेच्यो रेलिक्यो आनी कोंतां करता. हांगासर आसा सिस्टर जेसिंता. कांगनाडी भितरल्या माद्रेंच्या कोवेंतांत जर तुमी भेट दिता जाल्यार तुमकां पयलें पळोवंक मेळची हीच सिस्टर. आनी हांगासर आसा हें कोवेंत भितरल्या माद्रेंचें. हांगासर कोवेंत उक्तावण करूंक मारिया बोर्डे आयिल्ली आसा. आमच्याच मातयेंत जल्मून वाडिल्लीं येदोळू आल्तरीच्या मनाक फावो जाल्लीं सांत आनी सांतिन्यो नात, पूण हांगासर येवन
हांगासर जियोन खंडी जावन आल्तेरीचो मान फावो जाल्ले आसात आनी तांतली एक मारिया बोवाडी. आमच्याच मातयेन जल्मून आमच्याच मान्निना मक्कळू सांतीपणाच्या पावंड्याक पावूं देत म्हणून आशेवन हो व्लॉग अखेर करता. देव बरें करूं.